हाय ग्रेस फॅमिली, कशी आहे तुम्ही सगळी? समजता तुम्ही सगळी बरं आहे म्हण आणि आम्ही बी सगळी बरं आहे, फिट अँड फायन. आणि इचोय जाल्या ओमान मॉर्निंग आणि हांव येयलोलें ALAIA ब्रेकफास्ट करपाक. बट चोयल्या ॲशलीन ऑलरेडी ताका ब्रेकफास्ट केलो हा, पॅनकेक्स केल्ल्यो. काल म्हाका दिसता ALAIAन सांगलोलें डाडा म्हाका आयज पॅनकेक्स करा म्हूण. सो ॲशली ताका पॅनकेक्स करून गेला कामा सोमतो. आणि आय थिंक आयज अनायराकूय बी पॅनकेक्स दिले आसतल्यो फॉर ब्रेकफास्ट. ओके, सो चल हांव आतां ALAIA आपयतां. ओके, सो ह्या ALAIAगे रिएक्शन हॅप्पी जातलें झाडान पॅनकेक्स केले म्हूण. ओके, सो दाखय तुमकां. तू दादा सांगलेलो पॅनकेक कर म्हणून. सांगलोले चोय तुका दादान पॅनकेक केले. हॅपी से थँक्यू दादा. Thank you, Dada. आय लव्ह यू से. How are you? ओय हा बरे राव तुका हांवें गाचे. यू वॉन्ट हनी? Yes. Okay. ALAIA is excited. So it's a mama putting honey. Let's see how many you want to see. I want. Little enough? No. Okay, take. A little is enough for you. You want to eat this honey? Good. But I go juice. Juice no da. Honey tea honey. Take go. Enjoy ALAIA. Come mama bring it. Come. I wish bottle of that. सांग कैसा चले थे पैनकेक? बहुत झाले? Good. Okay, enjoy. A few moments later. सो ALAIA हांवें दिलो ब्रेकफास्ट. ओके, आनी हांव मुगे सकाळीं पिलोलें कॉफी, थोडीशी कॉफी पिलोलें. आनी आतां वयता रांदपाक. ओके, आयज आहा नुस्तें लेपो. आयज लेपो फ्राय कोतोलें आनी भाजी चोयता कितें आहा ती भाजी कोतोलें आनी करी आनी रायस. ओके, आनी पापड कितें फ्राय कोतोलें. आं बाबा? ओके येता. ओके, मागी फोन येता तुमी. ओके, चल हांव मागीर मेळटा तुमकां. सो दाखयता तुमकां मागीर. आं ओके, सो ॲशलीगे फोन येयलोलो. तो माता पोतपोतू खबर घेवपा फोन. ओके, सो दाखय तुमकां हांव लेपो. ओके, इट्स हाडल्यो लेपो. सो त्यो हांव आतां क्लीन कोता आनी मॅरिनेशन करून दवरता आनी मागीर फ्राय करून वयता. ओके, आनी ही चोय हांव कोतालें बिमलांची कोडी. ड्राय बिमलां हाडोलीं गोंयसून. तेज कोड कोतालें, बरी जात सारकी आंबट आंबट, खावपा बरी लागोता. तुम कोणें ट्राय केल्या सांगाय म्हाका. ओके, कमेंटां. बेस्ट जाता सारकी. आनी हे चोय जाता लेपो फ्राय. लेप फ्राय करपा दिले. हांवें रेशाद मसाला लायला. सो चल लेपो फ्राय कोता. A few moments later. कोण येयला? कितू बेस्ट क्या को दिया. बट मामा टिफिन तिंगा दोले. दाडान मुगो म्हाका लंच बॅग दिलाले. Okay. लंच बॅग दिल जाल्यार सोद्दां इसरोता मामा. लंच बॅग इसरोलें? ओय, बट हांव गेल ना, बस मिस जात. आस्ती हा न्ही आहा न्ही तुगेलें. ओय आनी का. सो नगेट्स केस जाल्ले? मामा कितू बेस्ट. बेस्ट जाल्ले? ओय म्हाका आनी जालो कितू बेस्ट को सारके. ओके, चल आज चेंज कर. चल आखी मात लागल म्हाका. हय, तुमगे कितें स्पोर्ट्स प्रॅक्टीस चलो काय कितें? आनी हें आनी बसोलें जेवपाक. सो फ्रेंड्स, इथे मामान म्हाका जेवण गायलें. आज बरें रुचीक आहा जेवण. ओके, आनी फ्रेंड्स आयज म्हाका न्हू दाडान टिफिनान न्हू नगेट्स घालोले, चिकन नगेट्स. मामान होममेड केलोले. मामा हे ब्लॉगान तुम रेसिपी दाखयतली. आं सारकी टेस्टी लागताय, खावपा सारकी बेस्ट. ओके, सो तुम चोय आया रेसिपी मामा दाखयतो आयज. ओके, एन्जॉय कराय आनी हेजे आतां हांव जेयता. ओके, मागीर मेळटा. बाय. हाय फ्रेंड्स. सो हेचोय आज जालें हिंगा इवनींग आनी हांव ANAIRA आनी ALAIA तांकां कोतोलें नगेट्स. ओके, होम मेड नगेट्स. हांवें लास्ट टायम केलोल्यो बट हांवें व्लॉगां दाखोवं ना रेसिपी आनी जायत जाणांन तुमी कमेंट केलोले आमकां रेसिपी दाखय म्हूण.
ओके सो अनायरा म्हणपा लागले मामा आपल्या टिफिनाक नगेट्स करमू सो हांव आयज करतलें नगेट्स अनायरा आनी अलिया तांकां होम मेड नगेट्स ओके लायक घराक करूं जात जाल्यार भायलें कितें खावपा जाय भुरग्यांक इट्स लायक ऑलवेज सेफ घरा भुरग्यांक कोण दिलोलें ओके सो चल अनायरान सांगिलां कोरमो सो आतां हांव दाखय तुमकां नगेट्स रेसिपी करपा इजी आनी सिंपल सारकी इनग्रिडियंट्सूय बी चड वचनाय तांकां वेरी लेस हांव सांगत तुमकां हांवें कित कित घायलें तें ओके आनी हे पार्ट हांव मातशें दुसरी स्टायल करपा हा विथ चीज घान ओके मोझरेला चीज घातलें चीजूय घान बी बरें लागता खावपाक सो चल दाखय तुमकां आनी तुमकां ही रेसिपी लायक जाल जाल्यार कमेंट करपाक विसरूं नाकाय ओके आनी हो व्लॉग लायक करपाक सबस्क्रायब करपाक आनी तुमगे फ्रेंड्स आनी फॅमिलीकूय शेअर करपाक विसरूं नाकाय ओके सो चलया दाखय तुमकां नगेट्स रेसिपी होम मेड चिकन नगेट्स रेसिपी ओके चलयो या किचनान सो हेचोय हांवें सगळे इनग्रिडियंट्स घायले मुगेले मिक्सर ग्रायंडराक ओके कितें घायलें तें सांगत तुमकां हांवें घेयलां 600 grams चिकन ब्रेस्ट तुमी चिकन मिन्सूय यूज करपा जाताय हांवें घेयले 2 slice सोक्ड ब्रेड ओके उदकां घालून सोक केले आनी हेचे ब्रेड घायले स्लायसीस तितून घायला 1 egg हाफ कप मोझरेला चीज गार्लिक पावडर घेयलें 1 teaspoon oregano घेयलें 1 teaspoon आनी थोडेंशें सॉल्ट घायलां एज पर युअर टेस्ट सो आतां हांवें सगळें ग्रायंड कोता दाखयत तुमकां सो होचोय मुगेलो सगळो मिक्सचर हांवें पार्चमेंट पेपराचेर घायला आनी बरो रोल केला अशें करून आनी आतां हांवें शेप्स दिवपा हांवें हार्ट शेप यूज केल्या तेंचे बऱ्यो शेप दिन हांव ब्रेड क्रम्सां लायतलें आनी हेचो अशें करून रेडी जाले मुगेल्यो आनी अशें करून सगळ्यो रेडी कोता आनी मागीर दाखयत तुमकां सो हेचोय हांवें सगळ्यो रेडी केल्यो बऱ्यो शेप्स दिल्याय हार्ट्सांच्यो स्टार आनी जायत भाशेन ओके सो हांवें त्यो हेचोय फ्रिजर बॉक्सांक घायले सगळ्यो लेयर बाय लेयर घायले पार्चमेंट पेपरान हेचोय अशें करून तुमकां जाय ते दोणा काळें फ्रिजरांत उरलें फ्राय केली आपल्या भुरग्यांक दिवपा जाताय हे स्टोर करपाक जाताय तुमी आनी हेचो हांवें थोड्योश्यो कांडोले अनायरा आनी अलिया तांकां आतां फ्राय करपाक ओके सो आतां हांवें फ्रिजरान स्टोर कोतोलें म्हाका एक 1 week एशें दवरता हांव कित्याक तेज्या चड हांव दवरना फ्रिजरान सो 1 week म्हाका पुरो अनायरा टिफिनाक घालून दवरपाक फ्रिजरान घालपाच्यो ओके आनी थोडे वगत पयलीं काण दवरपाच्यो आनी मागीर फ्राय करून भुरग्यांक दिवपा जाताय बेस्ट लागता खावपाक ट्राय कराय सो हेचोय हांवें थोडेशे काण दवरलेले नगेट्स ती हांव हेचोय फ्राय करता ऑयलान बऱ्यो करून दोनूय सायडी टर्न करून बऱ्यो फ्राय करपाच्यो आनी हेचोय जाल्यो अनायरा आनी अलिया गेले फेवरेट नगेट्स रेडी होम मेड नगेट्स आनी हांव घातां तेंगेले हेचो टोमॅटो सॉस हें सारकें तेंगे फेवरेट टोमॅटो सॉस सो हें घातां आनी हांव वयतां दोगांयकूय सर्व करपाक इचय दोगांय बसून हाय रेडी दोगांयक नगेट्स जाले ठीक थैंक यू मामा वेलकम हॉट आहे ओके फू कराय अलिया बूट येलो बाबा इट्स हॉट दोगांय आतां न्हिदोन उठलीं ओय आता उठले टेस्टी है मामा टेस्टी हा अलिया गे अजून हॉट हा मुगले भी होटा स्लो हा अलिया बॉल लगते मैकडॉनल्ड्स का कुछ बॉल लगते मामा ले हाँ वो मैकडॉनल्ड्स का कुछ बेस्ट फ्लेवर है का आलू सांग रे तू सांग रे आलू बेस्ट हाँ आने सांग बेस्ट हाँ सर के ओके चल एंजॉय करे ओके ओके Comment, Share. subscribe, the Goan family.